हांव एंटनी दे पारोडा. आयज आमी गांधी जयंती 2 तारीख ऑक्टोबराचे, ताका लागून आमी हे आमचे पारोडा इगर्जीच्यो समुदाय एकठांय जावन हो प्रोग्राम घडटात आनी हो प्रोग्राम सगळे तरेच्यो गेमी आसतात. आमकां एक व्हड खुशालकाय अशें दिसता. ताका लागून आमी हो सगळो ताचो प्रोग्राम मनयतात आनी तरेच्यो गेमी आमी खेळटात, चेडवांच्यो दादल्यांच्यो आनी सगळ्यांक उमेद भोगता हे समुदायीक पळोवन. आनी म्हाका दिसता पळयतल्यांकूय बरी उमेद दिसतली आमचो एकवट पळोवन. ताका लागून हांव आमच्या फादरांक पारोडाच्या देव बरें करूं म्हणटा हें घडोवन हाडून. असोच आमकां फूल फादरांनी आदार दिलो जाल्यार आमकां बरें दिसतलें. आमकां उमेद भोगता फादरा वदाच्यान. आमी एवरी इयर आमी हो प्रोग्राम करतले. देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांच्या नांवान पारोडाच्या लोकां लागून. तीच करूया राजभास कोंकणी आमची गोंयची भास. तीच करूया राजभास कोंकणी आमची गोंयची भास. तीच करूया राजभास कोंकणी आमची गोंयची भास. तीच करूया राजभास. मुस्क बाजयतां आमी कांतारा म्हणटां, आमी फुगडी गाजयतां पळय तेन्ना नाचता सगळो गांव. आमी मुस्क बाजयतां आमी कांतारा म्हणटां, आमी फुगडी गाजयतां पळय तेन्ना नाचता सगळो गांव. कोंकणी आमची गोंयची भास. तीच करूया राजभास कोंकणी आमची गोंयची भास. तीच करूया राजभास कोंकणी आमची गोंयची भास. तीच करूया राजभास कोंकणी आमची गोंयची भास. तीच करूया राजभास. शेतान वावरतां आमी पाड्याक चलयतां, आख्खो दीस काम करून सांजे फेणी जमातां. शेतान वावरतां आमी पाड्याक चलयतां, आख्खो दीस काम करून सांजे फेणी जमातां. कोंकणी आमची गोंयची भास. तीच करूया राजभास कोंकणी आमची गोंयची भास. तीच करूया राजभास कोंकणी आमची गोंयची भास. तीच करूया राजभास कोंकणी आमची गोंयची भास. तीच करूया राजभास. इंग्लीश समजतां, मराठी शिंगतां, पूण घरा कोडे वचून आमी कोंकणी उलयतां. पुर्तुगेज मारतां, मराठी शिंगतां, पूण घरा कोडे वचून